एक गजाल मार्केटांतल्या लोकांची ह्या दोन्ही बिल्डिंगेत तांचो व्यवसाय धंदो आसा तांची एक मागणी आशिल्ली की दोन्ही बिल्डिंगे सामक्यो ओल्ड जाल्यो, वयल्यान लिकेज जाताली, ताका लागून दुकानां आसा तांकां जो त्रास म्युनिसिपालिटी कडेन उलोवन म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ 35-70 लाख सुमार खर्च करून दोन्ही बिल्डिंगेचे वयले टोटल सिलींग चेंज केलें आनी भितर पेंटींग करून आज त्यो दोन्ही बिल्डिंग्यो मातश्यो बऱ्या पद्दतीन आज उबे राविल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा। त्याच बरोबर हांगा पेडार एक तांकां तांचे पयलींचें ल्हान रेलींग आशिल्लें तें पेड्ड्यार जाल्लें, तें फूल रेलींग नवें करून दिल्लें आसा। तांकां हांवें आज सकाळीं सांगलां पेडाचो कितें जर डेव्हलपमेंट करपाक जाय, फूल पेडाचेर पेवर्स सगळे नवे घालपाची म्हजी तयारी आसा। अत्यंत बऱ्या पद्दतीन सामकें सिस्टमॅटीक तशे पद्दतीन प्लॅन करून दिवपाक जाता, फक्त तांची इच्छा आसपाक जाय आनी तांणी म्हाका आमी ऑलरेडी सांगला आमगे सगळें रेडी जालें सगळें तांणी पळय जे जे कितें तांची मागणी आशिल्ली ते सगळें तांणी करून घेतला। ऑलरेडी तुगे कॉस्ट सांगला, कॉस्ट सांगला तांकां हांवें, पूण ते तांणी ते करून घेतला सगळें। मागीर तांकां व्यापाऱ्याक सांगलें फूल तुमी हँडल करा, तांणी वेवस्थीतपणे तें करून घेतलां, सॅटिस्फायड आहा सगळें जाण। आनी आज आमी फॉर्मेलिटी आज वेळार म्हजो सोमाराय आसा, त्या निमित्यान एका दामबाबाची सेवा अशें समजून तें हांव करतां। म्हणटकीर थंय आतां तांकां हांवें सकाळीं आयले तेन्ना तांकां हांवें सांगलें की थंयचोय जाल्यार बरो विकास करपाक मडगांवचे पेड आमी ल्हानपणांतल्यान हांव ह्या पेडार येवपी, ल्हान आसतना म्हजो जल्म जाल्लो तेन्ना हांव सांगतालो की सत्यनारायणाची पुजा हांगा वर्साची पुजा चलता पळय त्या दिसा म्हजो जल्म जाला। म्हणजे आवय सांगताली की आमकां फुगोटे मारचे पडले ना, हांगा पेड्यार फुगोटे जाल्यो हांव जल्माक आयले तेन्नाच्यान ल्हानपणां हांणी सुद्दां पळयलें नासतालीं, ती नाटकां हांवें पळयलें हांगा मचे बडकाराचें नाटक सगळ्यांचें नाटकां जातालें, 21 नाटकां जातालें। हांव कदेल घरा कडल्यान घेवन हांव हांगा रावपी बॉम्बे काफे देखून म्हज्या घराचें नाटकां पळोवपाक हांगा येतालें ल्हान आसतना, म्हणजे इतलें म्हाका याद आसा। पेडाचें म्हत्व म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना, पेडाचें म्हत्व म्हाका खबर आहा। आनी बाजाराक हांव येतो आसतना भोंवपी म्हणजे काका बरोबर सगळें हांगा नुस्त्या बाजार मटणा बाजार सगळो आशिल्लो पळय हे आतांचे सगळे आसात। आता मेजर काम कितें उरलां आता मार्केटाचें हांवें तांकां ऑफर दिल्या, मार्केट फूल मोडून बॉम्बे दिल्ली आसता भशेन मार्केटकार एग्री ना तांकां विचारा तुमी, म्हाका विचारनाका। हांवें ही ऑफर 5 वर्सां पयलीं दिली, 5 वर्सां पयलीं हांवें दिल्ली। पळय रिनोवेट करप एक प्रश्न, हांवें तांकां कितें सांगलें तयारी आसा, म्हाका जबरदस्तीन आनी फॉर्सान करपाचें इच्छा ना, ती जर तयारी आसा मार्केटवाल्याची सगळी हांव प्लॅन काडून तुका दाखयता। अत्यंत एक बरो मार्केटाचो प्रकल्प थंय उबो करपाक शकता हे तांकां हांवें सांगलां। तांचेर आसा डिसिजन, तांच्या हातांत आसा, पूण रिनोवेट करपाचें ऑलरेडी टेंडर जाल्लीं आसा। न्यू मार्केटाचे 2 फेजीसांनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5 कोटीचें काम आज टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा। गांधी मार्केटान 70-75 लाखाचें काम रिनोवेट करपाचें गांधी मार्केटाचें ती वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, फक्त पावसा लागून तें रावता। पावस जालें की ती कामां स्टार्ट जातली, हे रेलिंग बिलिंग घाला तें मार्केटाच्या ह्या मार्केटाच्या हातूंतल्यान अजून खुबशे कितें बदल जातले तें हांव करून दितां। तांकां सांगलां तुमकां जाय तें हांव करून दितां, पूण जर येदागताची तुमची इच्छा आसा जाल्यार अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट सामकें गोंयांत आनी खंयच ना अशे पद्दतीचें मार्केट बांदया, पूण तांच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय। सर तुम्ही मार्केटवाल्यां कडेन मिटींग घेवन उलोवना की कित्या लागून हे कितल्योश्यो मिटिंगे जाल्यो म्हज्यो पयलीं ते हांव आनी आतां आनी ते डिटेलिंगान सांगना। म्हणजे दोन्ही बिल्डिंग्यो रिनोवेट केल्या टोटल सारक्यो जवळ जवळ 70 लाख रुपये घालून म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत आमी त्यो हे केल्ले आसा, रिनोवेट केल्ले आसा। हाजे दोन्ही रुफींग सगळें टोटल चेंज केलां, पेंटींग केल्या, विंडोज केल्या आनी पेंट सुद्दां ताका आमी म्युनिसिपालिटीचो त्या टायपाचो मारला, म्हणजे म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग म्हणून कळय न्ही म्हणून तशे पद्दतीचें फेसाड दिल्लें आसा। हांगा एक रेलिंग आशिल्लें पयलीं तांणी घाल्लें, तें रेलिंग सामकें पेड्ड्यार जाल्लें, तें रेलिंग आतां गडगांचें रेलिंग घालां, बरें घालां, म्हणजे स्ट्रॉंग सारकें उरपाचें। आनी ही कामां ऑलरेडी खंय खंय जेन्ना मातसो पावस जातकीर मागीर आमी स्टार्ट करतले फेज 1 फेज 2 आनी गांधी मार्केट तिनूय कामां स्टार्ट जाता। सर पार्किंगाचो मेन इश्यू आसा हांगा मार्केटान, तेका कितें प्लॅन आहा? पार्किंगाचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार सगळी ही मार्केटां मोडून नवी बांदची पडटली, जाल्यारच पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता। आसा तें मार्केट मोडून काय पार्किंग जावपाक शकना। हे सगळे हांचे दुकानां इतले भुरगे म्हणल्यान हांव पळयता तांची दुकानां आसा, प्रत्येकाचे सेंटिमेंट्स आसा,
तांकां थोड्यांक ग्रावंड फ्लोरा वयल्यान हालपाची गरज म्हणजे येना ते म्हणटा ग्रावंड फ्लोराचेर आमी ग्रावंड फ्लोराचेर येता तांकां जर इच्छा आसा की तशेंच रावचें म्हणून हांव तांचेर जबरदस्ती करपाक शकना दामबाबाच्या स्थळार जबरदस्ती तिकना एक लक्षात